सोलिये सत्तरीतल्या बालवाडीच्या कुशीक झुडपां वाढल्यात, गटारां उसपुगना, रस्त्यार उदक भरता. जिवाळे भितर सरत म्हणून पालक आनी भुरगीं जिवाक भितात. ऑफिसरांनी बालवाडीचेर लक्ष घालचें म्हणून गांवचे लोक मागतात. सोलिये सत्तरीत 14 वर्सां फाटीं बालवाडी बांदिल्ली. बालवाडीत यो वच करपी भुरग्यांचे पावसांत मात हाल जातात. गटारां उसपूंक नाशिल्ल्यान मोठ्या पावसांत रस्त्यार उदक भरता. बालवाडीचे कुशीक झुडपां वाडिल्ल्यान भुरग्यांक जिवाळेचो भंय. पण हे भुरग्यांक गटाराचे उदक सगळ्या वयता न्हू, ते सगळे आमच्या भुरग्यांक त्रास, जाणट्या नेण्यांक सगळ्यांक त्रास जाता. बालवाडी भुरगीं हेवटेन तेवटेन नाचोंक भोवंक मेळना आनी सगळे वटेन गटार हे केन्नाच कोण उपसना पंचायती तर्फे. तर बालवाडी कडेन म्हटल्यार ही सगळी घाण येवन हांगा रावता. हांगा सगळे हळशीक जाता, सगळे उदक भरता पावसान. येवना पाग वचोन मागीर हळशी घाण जावन मागीर उचपाता. तेज्या पयलीं ना, तेज्या पयलीं लोकांच्या आंगणान सगळ्या वाटांनी पांयां घालपाचें चलपाचें ना. आतां रोखडे उचपाचें ना ते. आपणाक जाय तेन्ना घाण जाता न्हू तेन्ना दारान. बालवाडी बांदून जाल्या उपरांत ह्या बालवाडी कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. ही आमची बालवाडी बांधलेल्या 14 वर्सां जाल्लेली आसा, म्हणून अजून पर्यंत ह्या बालवाडीची दुरुस्ती, त्या सायडीचे परिसर निवळ करतो ह्यो अजून पर्यंत कोणाची ध्येय येवं ना. त्या खातीर हांव म्हणटा ह्या वाठारान येवन मातशी चौकशी करून लोकांची जी समस्या ती सॉल्व करची. ह्या बालवाडीन 14 भुरगीं आसा आनी ती 14 भुरगीं येयल्ली आसा आयज ना फाल्यां अशी करून दुयेंत जाता, कोण आनी कोण जाता. पूण सगळींच काय प्रेजंट अशी आसना डेली. पूण हे जेन्ना परिसर निवळ जातलो तेन्ना सगळीं भुरगीं व्यवस्थीत जावन व्यवस्थीत बालवाडीन पावतली. सो म्हणजे भुरग्यांक खेळपाकय हांगा सुवात सारकी ना. आमच्या भुरग्यांक खेळपाक व्यवस्थीत ना. फुडलो परिसर सगळो घाण जाल्लेलो आसा. तेन्ना हांव सरकाराक म्हणजे आमच्या आरोग्य मंत्र्याक इतकी विनंती करता की तेणी येवन जास्तीत जास्त टायम काढून येवन आमची सगळी समस्या दूर करची. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. मोठ्या पावसाक लागून पारोडेचो पूल आनी रस्तो शुक्रारा सकाळी उदकापोंदा गेलो. पारोडेच्यान अवेडे मार्गावेल्यान मडगांवां वचपाचो हो रस्तो पूल बुडिल्ल्यान गाडयो व्हाया असोल्डा, चांदोर, गुडी पारोडा डायवर्ट केल्यो. हो प्रकार वार्षिक. रातचे मोठ्या प्रमाणात पावस पडलो. ह्या खातीर आज सकाळ फुडें पाड्डेचो जो मेन हायवे आसा तो बुडलेलो आसा. केपेंच्यान पाड्डेच्यान जे मडगांव जो ट्रान्सपोर्ट चलतालो तो रस्तो पाड्डे बुडल्या कारणान हो सगळो डायवर्ट करून चांदरच्यान गुडेवयल्यान मडगांव धाडला. आनी जो अवेड्या जो ब्रीज आसा तो ब्रीज एवरी टायम लोकांची मागणी आसलेली ते ब्रिजा हायट दिवपाची म्हणून, पूण कोणाचें खंय लक्ष गेलें ना. आनी तो ह्या वर्सा प्रमाणे आजूय बी तो ब्रीज बुडलेलो आसा. मेन म्हणल्यार लोकांची मागणी आसलेली की सरकारा फुड्यान सरकार येता तेणी ह्या ब्रिजाची हायट दिवन हो ब्रीज वयर काडचो, त्या तरेन लोकांक यो वचपाक सुरळीत जावची म्हणून. पूण कोणाचें खंयच लक्ष ना. आनी हो ब्रीज तशा तसो आसले कारणान हो ब्रीज एवरी येयला प्रमाणे आजूय बी बुडलेलो आसा. ट्रान्सपोर्ट ब्लॉक जाल्ले कारणान जे पर्वता वयले लोक, मुळसाचे लोक, जे पाड्ड्या लोक, तांकां यो वचपाक येरादारी ना, म्हणजे ते सगळ्या घरांकूच जातात. केपेंच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो गाडयेक स्पीड गव्हर्नर लावपाक विरोध. शुक्रारा टॅक्सीवाले ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक मेळपाक पावले. एक्सिडेंट कितें फक्त टॅक्सी गाड्यांकूच जातात, बाकीच्या गाड्यांक जायना. लायता जाल्यार सगळ्या गाड्यांक स्पीड गव्हर्नर लायात म्हणून टॅक्सीवाल्यांचो आर्ग्युमेंट. शुक्राराक गोंयचे टॅक्सीवाले पणजे ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक मेळपाक पावले. एक्सिडंट कंट्रोल करपाक स्पीड गव्हर्नर कित्याक? सगळी कडेन CCTV कॅमेरा लायात म्हूण टॅक्सीवाल्यांची मागणी. आयज आमी पणजे ITOन येयल्ले जुंता हावजान की आमकां सद्या गाडयो ज्यो टॅक्सी आहा ते पासींग करना. कित्याक तर ते म्हणटा स्पीड गव्हर्नर बसय. आमी स्पीड गव्हर्नर बसय कित्याक लागून? ओन्ली फॉर टॅक्सीज. फक्त टॅक्सींकूच एक्सिडंट जाता आनी खंयच्याच गाडयांक जायना. गोंया जे 12,000 व्हेकल्स म्हणून 12 लाख व्हेकल्स म्हणून डिक्लेअर केल्ले आहा आनी आमी टॅक्सीवाले आसा जवळ जवळ 20,000. हे 20,000 टॅक्सीवाले एक्सिडंट करता अशें कितें आहा? स्पीड गव्हर्नर जावो कित्याक? इतली सिग्नल आहा, इतले रोड आहा, न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्ली आहा आनी सगळेच म्हणटा न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या. न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या जाल्यार सिग्नलाक तुमी कॅमेरा बसयात, CCTV कॅमेरा लायात. कोण स्पीडिंग सुबेज करता धाडात ताका तालो. फक्त टॅक्सीवालोच
एक्सिडेंट करता अशें थोडेच आहा. जे बरे गोष्टी आहा ते जायना, वायट कितें येयले काय ते इम्प्लिमेंटेशन करपाक पयलो गव्हर्नमेंट. गोंयच्या सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता, तेणें पयलें सगळे हांगासर गोंयांत सर्वे करपाक जाय. खंयच्या गाडयांक पळय चड एक्सिडंट जाता पळय ते प्रायवेट ओ कॉमर्शियल गाडयांक पळय ते, आनी तेच्या फुडें तेंच्यांनी डिसिजन घेवन आपलें डिसिजन कितें आहा तें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक धाडूंक जाय. हांगा टॅक्सी गाडयांक खंयच्याच एक्सिडंट ना, चडशे प्रायवेट गाडयांक एक्सिडंट जाता. तेन्ना एक तो पळय स्पीड गव्हर्नर पळय बसोवंक सोदता, हेणें सगळ्या कॅटेगरीच्या गाडयांक बसोवंक जाय, एकाच टॅक्सीवाल्यांक न्हू आनी हांकां हांगासर कॉमर्शियल गुड्सांक. हांव तेका लागून गव्हर्नमेंटाक रिक्वेस्ट करता CC कॅमेरा घालची म्हणून सगळ्यांक. आमचे जे ट्रान्सपोर्टवाले आहा पळय तेंचेर व्हडलो अन्याय जाल्लो आसा. अन्याय म्हणजे असो की स्पीड गव्हर्नर बसोवन आमी 60 स्पिडीचेर गाडी चलयतले आनी हे जे प्रायवेट गाडी आहात पळय ते 120चेर चलयतले आनी ते हाडून आमचेर मारतले. तेन्ना सरकाराचो कितें आसतलो भुमिका? म्हणजे सरकार आमकां टार्गेट करता, तांकां ना. आयज अशें दिसता की सरकारान हे प्रायवेटवाल्यांकूय लागोंक जाय आनी सगळ्याकूच मिटर लागोंक जाय. आमचें तें आसा, जो पर्यंत सरकार सगळ्यांक मिटर बसयना तो पर्यंत, आमचे सगळ्यांक स्पीड गव्हर्नर बसयना तो पर्यंत आमी स्पीड गव्हर्नर बसोवपाची आमची इच्छा ना. The government is considering Goans as guinea pigs. Any new projects, they want to introduce Goans first. So, हे तुमचे प्रोजेक्ट पॉट इंट्रोड्यूस करताय तुम गोंयकारू मेळटाय आनी हे आतां फकत तुमकां टॅक्सी कारूय मेळटाय. एवरी इयर सम इश्यू ऑर दी अदर तांकां गोवमेंटाक नायजेरियन्सां टॅकल करपा जाय न्हय, जाल्यार कोण लांबाण येता तांकां टॅकल करपा जाय न्हय, आनी कोण भायर येता तितले घांट येता तांकां टॅकल करपा जाय न्हय. हिंग फकत तांकां टॅक्सी कारूय मेळटा एवरी इयर. सो आमी इन एनी कंडिशन आमी हो स्पीड गव्हर्नन्स घालपा न्हय. डोंट टेक गोवन फॉर ग्रांटेड. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. घेऊ एक ब्रेक.